तुमच्यानी मेमोरेंडम दिला PI कितें म्हणटा? आयज हांव जेनिफर लोबो, मेंबर ऑफ सेफ ओल्ड गोवा एक्शन कमिटी. आज आमी सगोट ओल्ड गोवाची भाव भयणां हिंगा हाजीर आसा. आमी आयज मेमोरेंडम सबमीट केला ओल्ड गोवाच्या PI श्री सतीश पडवळकर फॉर सिक्युरिटी अँड सेफ्टी पर्पज. आनी आमचें एक्सपोजिशन सुरू जावपाचें आसा 21 नोव्हेंबराचेर 2024 ते 5 जानेवारी 2025. आमी आयज इश्यू घेतला पार्किंग एरिया आनी रस्त्याचेर सगळे वेपार विकतात फुटपाथीचेर. तो आतां आमचो दामिया बाब उलयतलो. म्हाका ते पार्किंग लॉटाक कोणाक येवंक नाका, फुडल्यान आनी फाटल्यान कितें ते पार्किंग सुबेज कोत्ता आनी भितर येवंक आनी भायल्यान येवंक वेरी डिफिकल्ट जाता. सो हांव रिक्वेस्ट करता तुमकां मातशें तें गाडी पार्किंग केला तितलें अशें काडून दवरात आनी फाटल्यान आनी फुडल्यान मातशें फ्री दवरात. ओके, थँक्यू. आतां हांव कितें म्हणटा, हे आतां आमचो पवीस सुवात आमची ओल्ड गोवा. जशें आतां इटाली रोम आहा पवित्र होली प्लेस, आनी तेच भाशेन आमचे ओल्ड गोवा होली प्लेस. आमचो हिंगासर गोंयचो साहेब आहा, गोंयच्या साहेबाची अलायव बॉडी आहा हिंगासर. आनी आतां 8 दीस उरला एक्सपोजिशनान, हालीं 8 दीस उरला. आनी हिंगा कोणूय येता कोणूय वयता. आनी इनकेस फाल्यां समज कितेंय जालें जाल्यार कोण रिस्पॉन्सिबिलिटी? तेमची सारकी सेक्युरिटी ना, सेक्युरिटी इतली सारकी वीक दाखयतात हिंगासर. आनी हे आतां हो संवसाराचो वन ऑफ द बिगस्ट रिलिजियस इव्हेंट इन द वर्ल्ड. आनी आतां हांव एक रिक्वेस्ट करूंक सोदता आमचे CMांक. हिंगा आतां 5 एक्झीट पॉयंट आहा बासिलिका. ती मेन एंट्रन्स जाले उपरांत मेन एंट्रन्स आहा आनी तेजे ऑल सरावंडींग 5 एक्झीट पॉयंट आहा आनी प्लस मागीर सी सायड आहा. सो हिंगासर तेणें हांव रिक्वेस्ट करता ताका हिंगासर तेणें जाता तितली स्ट्रॉंग आनी टायट सेक्युरिटी दवरची. आनी पेट्रोलिंग कंटिन्यू आसोंक जाय. आनी हे आतांच न्हू थ्रू आउट द इयर तेणें हेच भाशेन सेक्युरिटी हिंगासर दवरची म्हणून मागता. तुमकां कित्याक दिसता सेक्युरिटी कमी आहा? कारण तुमचे कशें आहा, एक्सपोजिशन कमिटी आसा, एक्सपोजिशन कमिटीन फादर आसा. काल तांची DGP कडेन मिटींग जाली, तितून तांचे सगळे जे हे सेफ्टी मेजर्स जावं सेक्युरिटी मेजर्स आसा ते डिस्कस जाले. इवन अरावंड 1500 तेंच्यांनी म्हणलें पोलीस पर्सनल तेंचे वेरियस विंग्स आसा तेजे डिप्लॉय करतले म्हणून सांगले. इवन पार्किंग आहा स्पेस ते वाडयल्या म्हणून सांगल्या. सो तरी तुमकां कित्याक दिसता की हांगासर सेफ्टी कन्सर्न आसा म्हणून? पळय आतां हांव कितें म्हणटा, आतां तेंचे आतां सगळे प्लॅन जाला म्हणटा तुजे हिसाबान. ओके, टॉक जाला, रायट. पूण तेमी आतां 8 दीस उरला मरे, ते केन्ना रावला आतां करपाक? प्रिपेरेशन स्टार्ट करपाक नाका तेमी? थिंगा कोणूच तेमची सेक्युरिटी आसल्या पळय वोसांनी, कोण आहा तेमचे सेक्युरिटी थिंगासर? तुमी वच थिंगा पळय कितें सेक्युरिटी चलता पळय ती. पार्किंग पळय थिंगासर, पार्किंग आहा तेमचें प्रॉपर पार्किंग आहा. फूय गाडयो लायता. फुटपाथ पळय कितें जालेलें आहा ते, फुटपाथ पळय कितें जाला ते. सगळीं धाकटी स्टॉलां येयला. आं अजून तेमकडे कंट्रोल ना. कितले दीस उरला एक्सपोजिशनाक? हालीं 8 दीस उरला एक्सपोजिशनाक. 8 दिसां उरला तेमचें प्रिपेरेशन जावपाक नाका आतां तेम कडेन? जावपाक जाय न्हू प्रिपेरेशन? कशें कंट्रोल लास्ट मिनटाक कशें कंट्रोल जातलो? 14 मेरेन जातले म्हणटा. 15 तारीख CMान सांगला डेडलायन. सेक्युरिटी तेन्ना CMान डेडलायन दिला अबाउट द जॉब, वॉट द जॉब इज हॅपनिंग ओवर देर. आमी उलयता हालीं सेक्युरिटी आनी पार्किंग इश्यू. पार्किंग पळय सारकें आहाले तेमचे. कोणूय हाडटा गाडी फूय लायता, फुटपाथ सगळे बिजी उरला, चलोंक सारकें ना. आतां तेंचे प्रॉपर अरेंजमेंट आसोंक जाय न्हू. मिटिंगच घेयले म्हण जायना, प्रॉपर अरेंजमेंट जावं. मिटींग घेयले म्हणटकूच ते आउटकम येवपाक जाय तेजो न्हू. आउटकम येयले म्हणटा ते प्रॉपर अरेंजमेंट जातलो न्हू. आतां फक्त 8 दीस उरला, आख्खो संवसारचो लोक गोंया येवपाचो आहा. आनी आमचें कांयच आहा मरे हिंगासर. आमच्या गोंयकारांचे कांयच सगळे हिंगा ओल्ड गोवा आहा. आनी गाडे बी म्हणटा पळय तुमी गल्ले आहा ते स्टॉलां बिलां ते कितें आहा ते पंचायतीचो इशू न्ही, पंचायतीक लागता एक्चुअली न्ही तो. आतां हांव कितें म्हणटा, तेमी सगळ्यांनी मेळोन करूंक जाय न्हू. आमी काय करचें ना न्हू. आमच्या हातीन ना न्हू तेमकां हालोवपाक. वॉटेवर पंचायत कोण ती आतां रायट बॉडी आहा तेमी एक्शन घेवपाक जाय. सो फ्रॉम दीस ना मेसेज वील गो टू दॅम ऑल्सो न्हू. आतां मिडियाचे थ्रू तेमकांय मेसेज पावोंक दी न्हू. कोण फ्युचर डिपार्टमेंट कोण रिस्पॉन्सिबिलिटी आहा. रिटर्न कांय येवना बी म्हणून. आतां हितून आतां रिटर्न कितें दिवपाचें? 8 दीस उरला. सगळ्यांची रिस्पॉन्सिबिलिटी तुमची रिस्पॉन्सिबिलिटी तुमी हें कराय मरे. तुमी घे तुमची रिस्पॉन्सिबिलिटी न्हू. आमी सगळ्यांनी लोकांनी सांगपाचें, लोकांनी बरोवन दिवपाचें.
तेन्नाच तुमी तुमची रिस्पॉन्सिबिलिटी तेन्ना तुमचे दोळे उगडटा. तुमकां हांगा ओल्ड गोवाच्या लोकल्सांक थंय मिटिंगेक बीन हाडूंक नासले तेंच्यांनी बीन आता ते फकत तेमची हाय हे एक्झिबिशन कमिटी आहा न्हू तेमचीच मिटिंगे जालेले आहा न्हू तुमकां हांगा सो वी आर नॉट इनवॉल्व इन द मिटींग. ते तेमचे भितर घेता न्हू मिटींग. सो आतां आमचो रिक्वेस्ट फॉर सीएमाक सेक्युरिटी आतां पॉयंट सांगला ते मातशे हे करचे आनी टायट जाता तितले टायट सेक्युरिटी थ्रू आउट द इयर जाय आमकां, नॉट ओन्ली फॉर द एक्सपोजिशन, थ्रू आउट द इयर. जे हाका गोंयचे साहेबाक आपलो संवसाराचो लोक मानता, आमीच न्हू आमचे कांयच आहा सगळे गोंयकारांचे कांयच हिंगा आहा ओल्ड गोवा. पूण ते आतां थ्रू आउट द इयर म्हणटा न्ही, सो अशें कितें इन्सिडंट्स घडल्या पयलीं हांगासर? तुमी गोडोसो रावतले आनी मागीर दोत्तले, गोडोसो राव आनी मागीर दोर जाले उपरांत हो गव्हर्मेंट तसोच करता. पयलो केन्ना पयलो रिएक्शन हो गव्हर्मेंट पयलो रिएक्शन केन्ना घेयना, जाल्या उपरांतूच रिएक्शन घेता. ना आतां सुद्दां आमच्यांनी पळयलां ते पुलीस थंय डिप्लॉय केला सद्या. कितले पुलीस आहा बाबा वॉस आनी पळय थिंगा मेन एंट्रन्साचेर 2 जाण पुलीस आहा. ते कोण लेडी कॉन्स्टेबल आसलेली. अरे ऑल सरावंडींग पेट्रोलिंग जावपाक नाका, ईच एंड एवरी एरिया सरावंडींग पेट्रोलिंग जावपाक. हो संवसाराचो व्हडलो रिलिजियस इव्हेंट मरे, वन ऑफ द बिगेस्ट रिलिजन इव्हेंट इन द वर्ल्ड मरे. सो आख्खे ऑल अराउंड पेट्रोलिंग जावपाक जाय, पुलीस पेट्रोलिंग जावपाक जाय न्हू. ते बिश्टे सादे सेक्युरिटी दवरला तेमकडे स्कॅनर पासून कोणाचे बॅग पासून चॅक करतलो. अलार्म डिटेक्टर ना तेम कडेन. कोणूय येता कोणूय वयता, कितें जावं सर रावतले तुमी आनी मागीर सेक्युरिटी टायट करतले. मातशें पूण गोवोरमेंटाक हिंचे हें आसोंक जाय न्हू, न्हिदोन रावूं नाका न्हू. हो गव्हर्मेंट न्हिदलोलो आहा हेजेर, हिंगासर ताका इंट्रस्टूच घेयना न्हू. सो मागता हांव सीएमा कडेन जाता तितले बेगीन मातशें ती सेक्युरिटी टायट करची आनी स्ट्रॉंग करची म्हणून. दॅट्स इट. थँक्यू.